जम्मू काश्मीरात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मतदारसंघाची पुनर्रचणूक जावपाची आसा। जम्मू वाठारांत आनीक 6 मतदारसंघाची वाड करतले जाल्यार काश्मीरांतलो आनी एक मतदारसंघ वाडटलो। त्या खातीर एकूण 7 नव्या मतदारसंघाची वाड जम्मू आनी काश्मीरात जातली। जून 2018 सावन जम्मू काश्मीरात लोकांनी वेंचून हाडिल्ले सरकार ना। नव्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचणुके प्रमाण जम्मू आनी काश्मीराचे एकूण 90 मतदारसंघ केल्यात। हातूंतले 43 मतदारसंघ जम्मून जाल्यार 47 मतदारसंघ काश्मीरात आसात। कलम 370 काडून उडयल्या उपरांत जम्मू काश्मीरांतली जावपी ही पयलीच विधानसभा वेंचणूक। त्या खातीर भाजपा खातीर ही निवडणूक म्हत्वाची आसा। जाल्यार दुसरे वटेन भाजपाक टक्कर दिवपा खातीर महबूबा मुफ्तीची PDP आनी ओमर अब्दुल्ला हांची नॅशनल कॉन्फरन्स हे पक्ष एकठांय येवपाची शक्यताय आसा।